वेर्णा पोलीस स्टेशन वाठारात टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम 90 जणांची तपासणी करून त्यांचे फॉर्म घेतले भरून। पणजे चर्च स्क्वेअराकडे कामात हॉटेल लागचे झाड कोसळून पडले। रस्त्यार एक टॅक्सी आणि स्कूटरीचे मोठे नुकसान, कोणाक दुखापत ना। फायर ब्रिगेडीन रस्तो केलो क्लियर। रगाडा न्हंय भरली, हुवाराच्या उदकान गुळेली ती मुरमुणे। रस्तो गेलो उदकापना, लोकांनी या रस्त्यावेला वच्चे न्ही म्हूण शिटकावणी। राज्य वेंचणूक आयोगाचे नवे आयुक्त म्हूण निवृत्त IAS अधिकारी दौलत हवालदाराची नेमणूक जावपाची शक्यताय। मंत्रिमंडळ बसकेत येतलो प्रस्ताव। हवामान खात्याचो गोंयांत 18 आणि 19 जुलयाक परत रेड अलर्ट। सिजनल पावस 93 इंच पार, 52% मायज फूग मारून घरात झाडांची पडझड चालू। नीट लीक प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची एंटी एक वर्थ। केंद्रार दरेक परीक्षार्थीची वळख गोपनीय दवरून शेनवारा दनपार मेरेन निकाल जाहीर करात। फुडली सुनावणी सोमारा। पावसाचो नेट वाढलो, वचत थंय झाडां पालसणां कोसळप चालूच। आल्तीन सर्किट हाऊसा कडेन झाड पडले रस्त्यार। सांतेनेच पतंजली लागसार आशिल्लो रस्त्याकडेचो व्हड पाळा कापिल्ल्यान अनसेफ बागविल्ल्या स्थितीत प्रुडंटाच्या स्मार्ट अलर्टा उपरांत महापालिकेन बेडपाक केलो सुरू। कांदोळे खुनाचे केशीत आरोपी अरविंद पवाराक 8 दीस पुलीस कस्टडी। कांदोळे ऑर्नाड सुवारेसाचो खून केलो म्हूण अटक। पुलिसांनी कर्नाटकात वचून हाडिल्लो धरून। जुवारी पुलाचेर मोठो अपघात, मोटार आनी टेम्पोचो अपघात। दोनूय गाडयांतले प्रवासी सेफ। जम्मू काश्मीरात सुरक्षा दळाचेर वाडट्या आतंकवादी हल्ल्यांचेर प्रधानमंत्र्याची सुरक्षेचेर उचेली बसका। मंत्री अमित शहा, रक्षा मंत्री राजनाथ, अर्थमंत्री सीतारमण, NSA दोवाल बसके। आसगाव घर मोडपाच्या कांडात हायकोर्टान आरोपी पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाचेर निकाल दवरला राखून। 1-2 दिसांत निर्णय शक्य। ANCची ड्रग्सा आड मोठी कारवाय। कोटी मायज मोलाच्या ड्रग्सा सयत रशियन नागरिकाक चोपड्यात 2 किलो ड्रग्स धरले। लेंबात करतालो ड्रग्स तयार। CBI नीट पेपर लिकाचे केशी पेपर सॉल्व्हर गँगाच्या 4 दोतोर विद्यार्थ्यांक केली अटक। 4 एम्स पटनाचे विद्यार्थी। उत्तर प्रदेशातल्या गोदांत डिब्रुगड एक्सप्रेस रुळावेल्यान घसरली। 4 जणांक मरण, 6 जखमी। जम्मू काश्मीरच्या कुंपवाड एन्काउंटरात 2 आतंकवाद्यांक मारले। उत्तर काश्मीर जिल्ह्यातल्या केरन सेक्टरात नियंत्रण रेषे लागसार फारपेट। पुडवे नेशिल्ल्या जाणटेल्या शेतकाराक मॉलात एंट्री दिली ना म्हूण बंगळुरूत इशू। लोकांचे धरणे नेटिझनांनी केलो इशू। मॉल 7 दीस बंद दवरपाचो म्हूण सरकाराची वॉर्न। 27 वर्षाचे ट्रॅव्हलर इन्फ्लुएन्साक मरण। रील व्हिडिओ शूट करताना घसरून 300 फूट डेंगणात पडले। हॉस्पिटलात व्हरता म्हणसर सोंपले। बांगलादेशात जॉब कोटाक लागून आंदोलन। थंय रावपी भारतीय नागरिकांनी बेट्टेच भायर सरचे न्हय। ढाकाच्या भारतीय उच्च आयोगाची भारतीयांक एडवायझरी। दोतोरान सांगले जाल्यार अध्यक्षपदाचे वेंचणुकेचे रेसींतल्यान फाटीं सरपाक तयार। अमेरिकेचो अध्यक्ष जो बायडनाचे फाटीं सरपाचे शिनाल।